माझे नाव योगिता यशवंत नायक। हे देऊळ आसा पळय ते आमचे पणज्याची भयणीन बांदलेले आसा। तेन्ना हे आतां अंदू भुरग्यांनी सगळे हे करून हनुमान जयंती साजरी करून सगळे हे केल्ले आसा। 2 वर्सां पयलीं राज्यपाल येवन हांगा गेलो, तेणी ते कावी कलाक लागून दखल घेतलेली आसा। राज्यपाल येयल्लो तेन्ना तेणी ते देऊळ सारकें पळयलें आनी मागीर ते अशें देऊळ आसा की हे खंय गोंयान आमचें हे तिसरें देऊळ आसा। तेका लागून ते पळोवपाक लागून तो राज्यपाल येयल्लो। लोकांनी अशेंच हें करपाचें, हनुमान जयंती भुरग्यांनी आतां हे सगळें नेट धरून पळय साजरी केल्ली आहा न्हू, तशीच ह्या फुडें सुद्दां अशें हें करपाचें। नमस्कार, हांव संदेश शेटये, वडचावाडा उडोवपाक रहिवासी। आयज आमी आमच्या गांवांनी हनुमान जयंती साजरी करता आणि यंदाची हनुमान जयंती स्पेशल आसा अशी, कित्याक जे रिकॉर्ड्स आमचे कडेन आसा त्या प्रमाणे आमच्या मंदिराक आयज 100 वर्सां वयर जावन गेल्ली आसा। कदाचित 125 वर्सांचो हो आमचो वाडदिवस जाल्लो आसा। आणि आमच्या गांवांत श्री ग्रामदेवी सातेरी शांतादुर्गा, त्याच प्रमाणे शर्वाणी देवी, देव रवळघाडी, देव वेताळ यांची सुमार मंदिरां आसात। आणि पूण तेतूंतलें एक खास मंदिर म्हणजे आमचें हनुमान मंदिर आसा। तो एक मानाचो तुरो जावन आसा आमच्या गांवा खातीर। कित्याक तर इतलेच खातीर की ह्या मंदिराची जी रचना आसा ती पुराय कावी कडेन नटला, तशेंच जें बांदकाम आसा जेणे करून जे आमकां विजीट करता देवळाक, हे देवळान हांगा रावन हे देवळाचें स्ट्रक्चर, तेजें सगळें वातावरण हेचो इतलो अभ्यास करता ते पळोवन आमकांय बरें दिसता। आणि आमची अशीच प्रयत्न आसतले की हेच्या फुडें सुद्दां आमी उत्सव आनीक बऱ्या तरेन करतले, त्याच प्रमाणे आनीक लोक ह्या मंदिरा कडेन आकर्शीत जातले, हो आमचो प्रयत्न आसता। आयज आमी अडवलपाल गांवचे सगळे ग्रामस्थ आयज ह्या हनुमान मंदिराचे आयज जन्मोत्सव साजरो करपाक जमलेले आसा। हे हनुमान मंदिर जे आसा ते पालकर घराण्याचे, पालकर फॅमिलीचे देवस्थान आसा। तेन्ना पालकर घराण्याच्या फुडाकारान तशेंच आमच्या सगळ्या गांवच्या ग्रामस्थांच्या सहभागान हो उत्सव आयज आमी साजरो करता। ह्या देवळाक, मारुती देवळाक बरेच ऐतिहासीक किंवा आमी म्हणा हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आसा। एक हेरिटेज सायट कशी ती आयज आमच्या गांवची आसा। कावी आर्ट जे कोंकण भागाचो एक इंडिजिनस असो एक लोककलेचो एक भाग जाल्लो आसा, जो हेरिटेज आसा किंवा आर्किटेक्चर आसा, भितूरले वन ऑफ द टेम्पल गोंयचे काही मोजकीच देवळां गोंयान ह्या कावी आर्टाची आसा। आनी भितूर त्या भितर हे अडवलपालचे हनुमान मंदिर सुद्दां एक आसा, ताचो आमकां सार्थ अभिमान आसा। कावी आर्ट म्हणजे चुन्याचो लेप घेवन, तशेंच आमचे एक काव म्हणजे जे काव हो प्रकार मातयेंत आमच्या लॅटरायट मातयेन जो एक प्रकार गावता ताचे कार्विंग करून हे स्थापत्यशास्त्र किंवा हे आर्ट जन्माक येता। तेन्ना आयज ही खरी म्हणजे कला थोडीशी विलुप्त जायत आसा आणि ताका गव्हर्मेंट सुद्दां हांगा प्रोत्साहन दिता ही रिवायव जावची म्हणून। काही दिवसां पूर्वी किंवा 1-2 वर्सां पयलीं हांगा राज्यपाल येवन गेल्ले, विजीट तांच्यांनी केल्ली ह्या देवळाक। तशें तांच्यांनी आपले जे बूक बरयल्ले तातूंत हेचो स्पेशल मेन्शन केल्लें आसा। तेन्ना हांव सगळ्या ग्रामस्थांक म्हणटा, सगळ्या हांगासर जे हनुमान प्रेमी आसा, मारुतीचे प्रेमी आसा, तशेंच जे स्थापत्यशास्त्राचे, पुरातन स्थापत्यशास्त्राचे जे प्रेमी आसा तांकां आवाहन करता की तेंच्यांनी ह्या देवळान येवन ह्या लोककलेचो, विलुप्त जायत वयता त्या लोककलेचे हांगासर येवन दर्शन घेवन हेका सगळ्याचो उत्साह वाडोवचो।